प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज संक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 6 वोड 1 ते 15 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मागीर जेजू गालिलेयाच्या व तिबेरियासाच्या दर्याचे पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपूंच ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर तो कोत्तालो त्यो खुणा तांणी देखलेल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्का परब लागीं पावलेली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक हांव दिवं खंयचे म्हूण आमी उंडे घेवचे? ताची परीक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे ताका पावचे नात. ताच्या शिसा मदल्या एकल्या शिमाव पेद्रूच्या भावा आंद्रेन ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हळें, लोकांक बसोया. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें, म्हणटच लोक बसलो. दादले सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितले वांटून दिले. आनी ती धादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. ह्या पासत तांचें खावण जातोच जोवाच्या 5 उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ताणें केल्ली खुणा लोकांक देखली तेन्ना तांणी म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरेत होच तो. ती येवन आपणाक बोळान धरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोड सोडून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. प्रितीच्या बाबणीनो आयचे शिवर्तमान जे आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजून 5,000 दादल्यांक जेवण दिलें. 2 मासली आनी 5 उण्यांनी ताणें मिलाग केली. पूण बाबणीनो ही मिलाग आमकां ह्या मिलाग्रीची सजमणी आमकां मेळत जाल्यार जेजून कित्याक गाय ह्या 2 मासल्यांनी आनी 5 उण्यांनी इतल्या लोकांक जेवण दिलें? तो लोकांक शिकयतालो, देवाच्या उतराची सजमणी दितालो. आनी त्या वेळार फारिजियो, धर्मशास्त्री, थंयसर यादनीक जे आसले तेय असलें काम करताले, ते परगट करपाचें काम करताले. पूण भाव भयणीनो ते फकत परगट करताले, पूण तांकां कसली पदवी नासली, कसलेंच अजाबा मिलाग्री करपाक तांकां देंवचार करपाक जायनासलें. ते फकत येताले थंयसर जेजूक त्रास करपाक, थंयसर पळोवपाक हो कितें करता, हो कितें सांगता, तांच्या उतरांचेर कसो आड वेता. आनी आतां लोक जेजूच्या फाटल्यान धांवंक लागले, कित्याक जेजू फकत उलयनासलो पूण आतां खुणां दाखयतालो. कशे भाशेन ते उतरा प्रमाणे तांकां लोकांक पेकोवणी, कशे भाशेन तांकां जेवण मेळपाचें, कशे भाशेन बेऱ्यांक कान मेळटाले, कशे भाशेन जे कुड्डे आसले तांकां दोळे मेळटाले. म्हणटच जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगट करतालो तो अजाबा आनी मिलाग्री करतालो आनी लोक आतां जेजूच्या फाटल्यान धांवंक लागलो. पूण भाव भयणीनो फारिजियो, धर्मशास्त्री जेजूचेर आड येवंक लागले, कित्याक आतां लोक तांकां सोडून जेजूच्या फाटल्यान धांवंक लागले. आनी आयज भाव भयणीनो आमी आयकता, कितें आयकता 15 वळीन आमी आयकता, ती येवन आपणाक बोलान धरून राजा करूंक सोदताली म्हणून जेजू जाणो आसलो. देखून तो कडसरून कितें करता, आपूण एकलो नव्यान दोंगरार घेता. भाव भयणीनो
जेन्ना जेजूनी खुणा केली आनी इतलो लोक वजारांनी जेजू फाटल्यान लागलो, आतां लोक कितें म्हणूंक लागलो, तांचे मदें उलोवंक लागलो, संवसारान येवचो आसा तो प्रवादी दुबाविरेत होच तो ती येवन आपणाक बोलान धरून राजा करूंक सोदताली म्हणून जेजू जाणो आसलो. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू अजापां करूंक लागलो, फकत प्रेगादरा भाशेन फकत उलोवपाचें न्ही, शर्मा दिवपाचें न्हय, पूण तो आतां लोकांचे त्रास पयस करतालो, बेऱ्यांक कान मिलागडी करतालो. आतां लोक पळोवंक लागलो खरेपणी हो जावन आसा देवाचो पूत, हो जावन आसा हो प्रवादी, हो जावन आसा मेसाया. आनी भाव भयणीनो, लोक ताच्या फाटल्यान धांवूंक लागले. पूण जेजू ह्या संवसारान राजवडकीक सुरवात करपाक येवंक नासलो. तो एक ओत्मीक राजवडकी, देवाचें राज ह्या संवसारान आमच्या काळजांनी सुरवात करपाक तो येयल्लो. आनी आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आमी आमकांच विचारुया. आमी जेन्ना इगोर्जेक वता, आमी जेन्ना मागणें करता, आमी रितीराक वता, आमी फकत बिश्टें उतर आयकता, फकत आमी तिचोर शर्मा आयकोंक वता, खरेपणी आमचो संबंद जेजूशी घट जायत वता. जेन्ना जेजू असो मिलाग्री करतालो आनी उतराची सजमणी जालो, लोक वजारांनी ताचे कडेन वतालो, कित्याक तांकां तिचोर उतराची सजमणी मेळटाली, तांकां तिचोर मिलाग्री फावो जाताली, तिचोर तांकां पेकोवणी मेळटाली. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरे जेजूचे पाटलावदार, जेन्ना आमी जेजूचे बावाड दवरता, जेजून केल्लें तें आमी करूंक पावता. जेन्ना जेजू म्हणटा तूं म्हजेर बावाड दवरताय, तेन्ना तुमी पिडेवंताचेर हात धरून तांकां पेकोवणी दितले, तुमी देंवचार काडटले म्हज्या नांवान. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी हो प्रश्न आमकांच विचारया, खरेपणी आमी जेजूचेर बावाड दवरता काय, हो फकत आमी धर्म करता? खरेपणी आमी भावार्थान दुसऱ्यांक आदार करता काय, खरेपणी तांकां उतराची सजमणी दिता काय? आमची चोत्राय आमी जेजूचेर धरून दुसऱ्यांक आपल्या त्रासांचे चोत्राय सोडून जेजूचेर चोत्राय धरपाक आमी तांकां शिकवता काय, और आमी फकत आमचेंच करता? आमी समजता की आमी धर्म करता, कोणाक जेवण दिता, कोणाक खाण दिता, कोणाक पिवूंक दिता, कोणाक दुडू दिता, आनी आमी समजता की आमी बरें काम करता म्हणून. हो आमी खरेपणी तांची चोत्राय मनशांचेर सोडून आमी आतां जेजूचे पाटलाग म्हणून तांकां जेजूचेर चोत्राय धरपाक, ताच्या उतराचेर चोत्राय धरपाक आमी शिकवता काय? हें आयज आमी खरीच भाशेन हाचेर नियाळ करुया. आनी आमी हें करिना जाल्यार आयज तां जेजूचे पाटलादार म्हणून आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, दुसऱ्यांक शिकोवया कशे भाशेन देवाच्या राज्यान आमकां कशें सगळें मेळटा तें. आनी जेन्ना आमी तांकां उतराची सजमणी दिता, आतां तांची चोत्राय देवाच्या उतराचेर जावन तांकां एक जैतिवंत जिवीत जिवोवपाक मेळटलें. हेंच करपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.